मोठ्या प्रमाणात रानमारी जाल्ल्यान ग्लोबल वॉर्मिंग आणि हवामान बदलाचे समस्येक तोंड दिवचे पडटा। हे समस्येचेर दक्षिण गोंय पीडीएचो अध्यक्ष आणि वास्कोचो आमदार कृष्णादाजी साळकारान एक उपाय काढला। जो बिल्डर प्रकल्प उबारतना चडांत चड झाडां लायतलो ताकाच एसजीपीडीए परवानगी दितली, साळकारान सांगले। भारताच्या 75व्या स्वातंत्र्य दिसाचे वर्स मनोवपाक नौदळाचे अकाउंट ऑफिस, कोस्ट गार्ड आणि वास्कोच्या रोटरी क्लबान झाडां लावपाची मोहीम घडोवन हाडली। त्या वेळार साळकार उलयतालो। ही अट बिल्डर लॉबी मान्य करतली आणि फुडाराक पीडीएक तांचे कडल्यान तेंको मेळटलो अशी आस्तय साळकारान उक्तायल्या। की सगळ्याकडे वातावरण म्हणजे आमचे एनवायरमेंट आसा नाल्यार आमचे क्लायमेटीक चेंजीस आसा इतल्यो बिगडत गेल्या की खंय तरी झाडां रोवपाच्या शिवाय आनी ऑप्शन ना। झाडां आमी सगळे जाणां आमकां ऑक्सिजन दिता, आमकां सावळी दिता, आमकां हे फ्रुट्स दिता, सगळे दिता आमी सगळे जाणां। सो खंय तरी ताजी लागवड चड जावपाक जाय। आज आमी पळयतात की सगळे कडेन आज जेन्ना कन्स्ट्रक्शन जाता, कन्स्ट्रक्शन जावप, डेव्हलपमेंट जावप हें वायट न्ही, हांव ताजेर कांय म्हणना, पूण आमची एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की खंय तरी आमी आमचे फुडल्या पिढयेक कितें सोडटले ते विचार करून आज आमी सगळे कडेन झाडां रोवपाक जाय। आज आमची पळयता की आज आमी क्लायमेटीक आज सकाळी फुडें वत असले जाल्यार रोखडेंच पावस पडटा, पावस असलो की रोखडेंच दुसऱ्या मिनटाक वत जाता। सो दीज आर ऑल चेंजीस इन ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणटा तशें, आनी हाचे इफेक्ट भुरग्यांचेर जाता, जाणट्यांचेर जाता, दुयेंत पडटा। आनी हांव आज एसजीपीडीएचो चेअरमॅन आसा, आमची 5 तारखेर मिटींग आसा, त्या मिटींगेन हांव मुद्दम हो प्रश्न घालतलो की प्रत्येक बिल्डराक आमी खंय तरी तांकां एक कंडिशन घालपाक जाय की तुमचो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावचे म्हणजे स्टार्ट जाता तेन्ना तुमी झाडां रोवपूच जाय, आनी खंय तरी तो कंप्लीट जाता म्हणसर एक 2-3 वर्सांनी ती झाडां व्हडली जातली, तुमचे कडेन ऑटोमॅटीक एक ऑक्सिजनाक हें जातलें। तातूंत अशें केलें जाल्यार सगळ्या बिल्डरांनी आमकां कॉपरेट केलें जाल्यार म्हाका दिसता करतले, करपाक ना सारकें अशें कांय आमी कंडिशन ना तें, पूण म्हाका दिसता सगळे बिल्डर, सगळे जे रेजिडेन्शियल हावजीस आसा ते कॉपरेट करून अशें सगळ्यांनी सपोज केलें न्ही जाल्यार म्हाका दिसता हें जें आज आमी ग्लोबल वॉर्मिंग पळयता नाल्यार एनवायरमेंट चेंजीस पळयता त्यो जावपा ना। As part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, the Indian Defence Account Service officer has organized this tree plantation drive. Incidentally, yesterday was also the beginning of one Mahotsav in Goa, and this month is actually going to be the best time to plant trees in Goa. The rainy season has set in. So I think we have come to a consciousness that we also need to be linked to nature so that we can have a balance in the society, and whatever we are extracting from the nature we need to give back to it so that it can keep nourishing us, it can keep giving us the fruits of our labor. More than just the act of planting today is the continuous act of maintaining these trees, and I'm happy that it is happening in a residential area. We are all aware what is happening in today's world, the ice melting, irregular rain. Before in Goa, so it was only rain for June, July, August, September maybe. Now we see rains happening in the month of December, Jan. There's no irregular days. And the rain is happening also. It is not a normal way. It is like coming in floods. Last year we saw the amount of floods, how many people loss of property and things. So basically, taking up this initiative, we have taken up 500 trees to plant in around Vasco. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरुमा आली।